मार्केट एकदम बरें आसा सध्या. लोकांचो खरेदी कडेन बरोचसो ओडर लागलेलो आसा आनी खरेदी सुरू जाल्ली आहा लोकांची. आयज ह्या वर्सा म्हणजे सादारण पळोवंक गेले जाल्यार ट्रेडिशनल जे आमचे आकाश कंदील जे आदी आमी करताले, बुडयो हाडून त्यो तासून बिसून करप त्यो बुडयो आनी तेजे आकाश जे करताले ते आयज मातशे पत्र्याचे जाल्या आनी तेच लोक व्हरतात आनी खोली विविध प्रकारच्यो खोली येयल्ल्यो आसा, खूब प्रकारच्यो खोली आनी त्या आपापल्या कल्पने प्रमाणे ते घडयतात आनी दिसतातूय बरें. तेज्या खातीर ताका विविध प्रकारचे आनी एसेसरीज आहा त्यो व्हरून त्यो लायतात, लटकन म्हणून लायतात, फ्लावर्स लायता, आतां रेणां लायता आनी ते एकदम सुशोभीत करतात. म्हणजे म्हाका दिसता चिनी बनावटीचे आकाश चिनी कंदील बनावटीची बी सगळे सामके फाटी पडलेले आसा. तेजे कडेन तितकोसो व्हडलो लोकांचो ना, वेळय ना. पारंपारीक आकाश कंदिलाक डिमांड. फक्त पारंपारीक जे आकाश जे आहा त्या आकाश दिलाक तोच सध्या बऱ्या पैकी ताका मार्केट आहा. काय गांव न्हू हे कितें जालें, हे आमकां ते परवडना, ते 100 मागतात. आतां हे आमी एक 10 रुपयान तरी वचांक जाय. ही पणटी 10 रुपयान तरी वचांक जाय. हे तरी 60 रुपयान तरी डझन वचांक जाय. कितें नाहीतर कितें फायदो ना न्हू. आनी हे पेंट मारून आमकां आनी कांयच फायदो ना. इतले भायल्यान हाडटा न्हू ते. तुम्ही आता पणट्यो खंयसून हाडटा? बेळगांवसून हाडटा. पण हांगा आदी बिचोले तयार जाताले ते जायना आता? आतां ते जाय कमी जालें न्हू. आतां हे सगळो भायलो जाता सगळो न्हू म्हाल ह्यो. कित्याक लागून बिचोले जायना? कित्याक जायना म्हणजे कितें आसा, मातयेचो आनी लाकडाचो. माती मेळना एक तर. हे तुम्ही खंयसून खानापूरच्यान हाडटा? खानापूरसून हाडल्या. ते आमी ते मागीर आमकां ते म्हारग दिले काय, आमी म्हारग दिले काय ते कितें म्हणटा, तुमी म्हारग देता अशें म्हणटा. म्हणजे म्हारग देवचेच लागले न्हू. पण आता दिवाळी म्हटल्यार पणट्यांक पणटेचो दिवाळी न्हू. ही साजरी म्हणजे आमच्या कोंकण्यात ते हिंदू धर्मात आमचे पणटे मेन आसा. पण खब आहा? खब इतलो ना, डावन आसा आतां हे सध्या. डावन आसा थंय साकून मागता 40 कोण म्हणटा 30 देता. ताका लागून हे परवडना ते 30 हे एक्चुली 50 तरी डझन वचांक जाय. आणि हे 10 रुपयान डिझायनाचे हे 10 रुपयान तरी वचांक जाय तर तुका फायदो आहा. आतां कांयच हे ना, हाडून कांयच हे फायदो ना.